आमदार, जिल्हा पंचायत वांगडी, पंच वांगडी प्रतिनिधी म्हूण वेचून दितात ते तांच्या वाठारांतली उदरगतीची आनी लोकांच्या हिताची कामां करपा खातीर. मात फाटलीं 20 वर्सां हरमला झुंशेर हांगासरल्या लोकांक रस्तो नासलो. कितलींशींच वर्सां हे लोक वेचून दिल्ल्या प्रतिनिधीं कडेन रस्तो करपाची मागणी करताले, मात कोणीच केलो ना. 20 वर्सां म्हळ्यार विधानसभेन हांगासरल्यान 5 फावट प्रतिनिधी वेचून दिले. तातूंतलोच एकटो मुखेलमंत्री जालो, मात झुंशेच्या लोकांची मागणी पुराय केली ना. आदलो सरपंच तशेंच आतांचो पंच वांगडी बेनार्ड फेर्नांडीसान हो रस्तो जावचो म्हूण खूब प्रयत्न केले. सोपटे लागीं गेल्यो, CM लागीं गेल्यो, खूब लोकांच्या दारा लागीं गेल्यो, सगळे गेल्ले. पूण कांयच फायली रेडी करून एट प्रेझंट म्हाजी एक बांयची फायल हांवें रेडी करून हाडल्या, खाली सरपंच सायन मारिना. आतां नेवाचो सरपंच एक म्हाजी पेवल्साची ह्या केपकर वाड्यान 7 लॅक्साची हांवें पास करून हाडल्या, सगळे रेडी आहा, जाल्यार सरपंच सायन मारिना. हांव नको हे पॉलिटिक्स मनशा बरोबर कित्याक जाता तें म्हाका खबर ना, कित्याक म्हाजें आनी ऑपोजीट कोण आहा तेंची झगडी जावंक जाय. पूण पॉलिटिक्स हें सगळ्यांक जाय. लोकांचो वावर हो जनतेचो वावर पंचायतीक पॉलिटिक्स लागना म्हाज्या हिसपान. पूण म्हाज्यो आयज 2 फायली ह्या नया आमचे पॅनल हांव नको कळले पंचायत आहा ती, पूण नया सरपंचान 2 फायली म्हाज्या आडून दवरल्यात. त्यो तेणें तेच्या मनान घेवन लोकांच्यो म्हाज्यो न्हू आपले बांय आनी एक म्हाजी पेवल्साची ते लोकांचें काम करूंक म्हाका एक आदार तेणें दिवचो. आनी बेर्नार्ड फेर्नांडीसान म्हजे कडेन हो रस्तो करपाची मागणी केली. तांणी ह्या रस्त्या खातीर खूब प्रयत्न घेतल्यात. म्हाकाय समाजसेवा करपाची आसा म्हूण म्हज्या स्वताचे पयशे खर्च करून हो रस्तो आमी करपा खातीर हातान घेतला, अशें सचिन परबान सांगलें. रोड बारीक रोड फक्त टारिंगाचेर आमकां कामां जायनात. व्हडली डेव्हलपमेंटा केली म्हणून डेव्हलपमेंटा न्हू, ती 1-2 डेव्हलपमेंटा ह्या रस्त्याचेर ते ब्रिजाचेर कोण पोट भरचो ना. ह्या रस्त्याचेर पोट भरतले, ह्या रस्त्याचेर पोट भरतले आनी हे सारके. आनी ह्या रोडाचेर कमिशन व्हडले मेळचे नासले, तेचेर कोटी मेळटले म्हणून खंय लक्ष घालप. गव्हर्मेंटाक सांगू सोदता हांव की बारीक ज्यो गोश्टी आसा, हे बारीक जे लोक असतात त्यांचे जीवन हेचेरूच असतात, जगतात हेचेरूच, खातात, पोटूय भरता हेचेरूच. ते लक्ष गव्हर्मेंटान घेवंक जाय. हे व्हडली पुला 1,500 कोटीचे बांदून काय कोणाचे पोटाक भरची ना. दिसपाक बरें दिसता ते, दोळे आमचे बरे सुकावतात की बरो दिसलो पूल आमचा. पूण मेन गरज म्हणजे हे असले रोड जायते जाग्यार आसात. हांगा तरी एटलिस्ट मातीचो रोड आहा, थोड्या जाग्याचे रोडूय ना. ते गव्हर्मेंटान लक्ष घालपाचें. आनी आमी म्हणटात नोकऱ्यो ना. आयज ह्या वाठारांतले कोण भुरगो नोकरी मागता गव्हर्मेंट सांगपाचो? मागिनात ते, तरी आसतना गव्हर्मेंट सपोर्ट करना हिंगा. म्हणून म्हाका दिसलें बेर्नार्ड सदांच तळमळटा भुरगो, आनी असले भुरगे एक्चुअली पॉलिटिक्सान जाय. स्वताचें राजकारण सायडीन दवरून, स्वता स्वार्थ सायडीन दवरून लोकां खातीर वाव करता. आयज रोडाच्या कामाचे आमी हात घातला. आनीक जायतो दीस इज आय जस्ट वॉन्ट टू टेल हांगासल्यान की दीस इज जस्ट अ बिगिनींग, लॉट्स मोर टू कम. आनी म्हाका दाखोवन दिवपाचें आसा की पॉलिटिक्सान जो हांव येता तो घेवपाक न्हू, दिवपाक येता. हांव दिवपाक येता हांगा. हे हांगासले जे लोक असतात ते लोक खंयखंय पयलींचे जे आमदार आसलेले किंवा मंत्री आसलेले किंवा ह्या हेचे माजी मुख्यमंत्री आसले लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांचे कडेन सुद्दां वचून डिमांड केलेले की बेगीतल्या बेगीन हो रस्तो हॉट मिक्स जावचो. पूण अजून पर्यंत न जाल्यामुळे आयज मांद्रे मतदारसंघान पोटनिवडणुकी येता आनी पोटनिवडणुकीचे खातीर काँग्रेस खातीर इच्छूक उमेदवार माजी शिक्षण मंत्री संगीता परब हांचो चेडो जो सचिन परब आसा हांणी आपल्या खर्चान ह्यो रस्तो आयच्यान शुभारंभ केलेलो आसा. हरमलच्यान विनोद मेकर.